सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी माय मोगाचो ह्यो कार्य आयचे समोरुमणीन आयचे मिसाची भेट किरीत भाशेन ओडता बरीत करूंक ताणें सेवा धर्म मांडावळ करता होली क्रॉस समुदाय सोय दोंगरी. तशेंच आज सगळ्या आमच्या ह्या गांवांत रावतल्या भावा भयणां खातीर आमी ह्या मिसाची भेटेन मागतले हांव, कित्याक हे मीस सगळ्या आमच्या गांवांत रावतल्या भावा भयणां खातीर तांचे इंतेसांवा खातीर आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आयज विश्व पवित्र सभा पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समारंभता. आयचो सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार जेजू स्वर्गार राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो. हो विशय आमकां स्वर्गार राजाचें शुभ वर्तमान म्हणजे बरी खबर परगटूंक आमकां सगळी राज्यान आमंत्रण दिवंक जेजू आयलो हाचो उगडास करता. बावतिस्मान जेजू वरवीं आमी सुर्गीच्या राज्यांत वांगडी जाल्या. ह्या सुर्गीच्या राज्यांत पावो मेरेन ह्या संवसारांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक जाय आनी सुर्गीच्या राज्याची बरी खबर उतरांनी आनी कणयांनी सोर भोंवती परगटूंक जाय. हें आमचें कार्य आनी मिसांव. आयज आमी पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समारंभता. आमकां ह्या आमच्या कार्यांत बापाचें बळ आनी आमच्या दोन प्रांतांत पवित्र पुस्तकाच्या वावरान मिसळ आसलेल्यांक हो वावर फुडें व्हरूंक आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. आयज बोमपाड सायबीण मारयेच्या तिसऱ्या नोवेना सोम्यार आमचे सोमेस्त आवया आनी गर्भेस्त आसलेल्या भयणां पासत मागुया. आनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी जायते पावटी देवाचें उतर आमी आयकलां, पूण तें उतरांनी आनी कोरण्यांनी पाडूंक आमी फाटीं उरल्या. जायते पावटी घडीक देवाचें उतर आमकां हुस्कायता, आमकां जागयता. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड, पूण ह्या पावलांनी आमी चलूंक जायते पावटी हांकडेल्या. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर्वविदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेडी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत काकूत को Deva Bapaci Moime Jesu Christa Eclos tu COVID, eclos tu Isus Eclos tu Poveshko Uima Deva Usoni Anishanti Raja Ishna Samsari Ratuja Sur podwidarani sasnaच्या देवा सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे पोरमोणे सायश्योखोर तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी बरो होवन वचूं ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवो चलयता सासनाच्या हा सासना इजासाच्या प्रवाद्याचे पुस्तका वयले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान जाबुल्नाच्या आनी नाफ्तालाच्या गांवांक किकोत केले पूण हालींच्या दिसांनी दर्याचे वाटे जॉर्दनाचे पलतोडेक आशिल्ल्या राष्ट्राचे गालिलिया तो महिमा दितालो कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मर्ण सावलेच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो ताची खुशालकाय तुवें वाडयली तांचो संतोश तुवें सोडयलो पिकाच्या सोमयार संतोशान आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात तशी तुजी फुडें ती आनंद बरी जातात कित्याक मिडानाच्या दिसा केल्ली तशें ताच्या भाराच्या झूम ताचे खांदायली काती ताचेर झूल करतल्यांची बडी तुवें मोडून उडयली झुजाच्या सगल्या जोडे आनी रोगतान भरलेली आंगोस्त्रां हीं सगलीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो देवाचें उतर हें जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक परतून एक पावट म्हणुया म्हजो तारोक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक कोणाचीच म्हाका भिरांत ना सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो कोणाच्याच मुखार हांव कापना जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें
ठिकाण सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून भोगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावूंक जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो जिवाच्या मनशाचे देसान सर्वेस्पराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून थीर राव कालीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां तुमचे मोदें वेगळोचार सोंपूं एक जावं दी तुमचें मत आनी उलोवप तुमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावं तुमचें मोदें संपूर्ण एकवट वचूं तर म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मोदें वादविवाद आसात म्हूण क्लेवच्या लोकां कडसून म्हाका उगडापी कळून आयलां तुमचे मदलो एक एकलो हांव पावलूचो हांव आपोलोचो हांव केफासाचो हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटात म्हूण हांव सांगूंक सोदतां क्रिस्ताचे अशे वांटे जाल्यात कितें पावलूक तुमचे पासत खुर्सार खेळायल्लो काय पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलां तर पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला आनी क्रिस्ताचे खुर्साची शक्ती नपयत जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी तें परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना देवाचें उतर हें उद्गार जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जुआवांक कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिल्या गेलो आनी नासरेत सोडून जाबुलोनाच्या आनी नेफ्तालीच्या शिमेर दोर्या देगेर आसत्या काफारनावांत ताणें ठिकाण केलें इजायस प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें एपोरी पाडोवन येवंक जाय आसलें जाबुलोनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दोर्या देगेन वेत्या मार्गार जॉर्दाना पेले थोडी राष्ट्रांच्या गालिल्या काडोकान आसतोल्या लोकान एक व्हड उसवाड देखलो मोरनाची सावडी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उसवाड उदेलो त्या दिसातान जेजून अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचें राज लागीं पावलां गालिल्याच्या दोर्या देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमाव
आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, मोशे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी तुय फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापाच्या सांगात आपल्यो रापण्यो शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी तुय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेसू आख्या गालिलियांत भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो तिसरो आयतार आनी आज पवित्र पुस्तकाक भेटयलोलो वो देवाच्या उतराक खिरीत भाशेन वो भेटयलोलो आयतार जावन आसा. आमी जाणो आदीं लोक मीस वो पवित्र पुस्तक वाचूंक तांचे कडेन जायनासलें, कित्याक तें लातीन भाशेन आसलेलें. पूण हे लातीन भाशेन आसूंक नासलें. पयलें आमचें पवित्र पुस्तक ग्रेक भाशेन आसलेलें, ग्रीक. आनी तें पुस्तक खिरीत भाशेन ताचो आमी ट्रान्सलेशन करूंक बागेवन जेरोम आनी तें ट्रान्सलेट करून आमकां लातीन भाशेन दिलें. जसो काल बोलांतलो जायत्या जाणांनी आपल्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान प्रवचना वरवीं आनी बरे तरेन ताचे शिकवणे वरवीं ह्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण पोजयेक दिली. जशें बागेवन जुआंव क्रिजोस्तोम, ताका म्हणटा भांगाराच्या तोंडाचो सांत, कित्याक ताणें बरोवपा उद्देशी आनी आपल्या प्रवचना उद्देशी देवाचें उतर कितें तें आमकां सांगलें आनी ताचेर नियाळ करूंक आमकां ताणें बरे तरेन समजुणी दिली. आमी जाणो देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. आमी जेन्ना चुकता तेन्ना देवाचें उतर आमकां चुकलेले वाटेक आमकां सरळ मार्गार व्हरूंक आदार दिता. पातकी जिवीत आमचें पयसावूंक आनी पातकांतले आमी सुटून परतून आपणास येवंक हेंच देवाचें उतर आमकां जागयता. अशें कितें एका भाग्यवंता सवे ह्या देवाच्या उतरान केलें. एका दिसाक भाग्यवंत आंब्रोज आपलें प्रवचन करता आसतना आगुस्तिनान ताचें प्रवचन आयकलें, ताचो शेरमाव. आनी हो ताचो शेरमाव आयकून आपलें पातकी जिवीत भाग्यवंत आगुस्तिनान बाबा भयणीनो सोडून दिलें. ताची आवय वर्सांच्या वर्सां ताचे खातीर मागताली. पूण भाग्यवंत आंब्रोजाचो शेरमाव आयकून आपल्या जिविताची नवसरणी भाग्यवंत आगुस्तिनान केली आनी आज पवित्र सभेचो एक व्हड खांबो म्हूण आमी ताका पाचारता. ताची जायतीं बरोवपां आसात, ताचे वयर आमी नियाळटा. हेच देवाचें उतर जायत्या जाणारांक, शिकप्यांक आनी बऱ्या उंचले कुडीच्या मनशांक तें तांणी अणभवलें आनी आपलें जिवीत देवाक तांणी भेटयलें. जशें आमच्या गोंयांत गोंयचो साहेब आसा, ताणें सांत इनास दे लॉयला बरोबर संस्था स्थापली. पूण ही संस्था स्थापता आसतना तांचे मदें ते बरे जाणार आसले, बरे व्हडल्या विद्यापिठीन ते शिकयताले. तांचें गिन्यान बाबा भयणीनो आमच्याहून हुशार आसलें. आनी हुशारकायेन जेन्ना आपलें शिकप भाग्यवंत इनास करतालो, ताणें लायफ ऑफ सेंट्स किरीत भाशेन भाग्यवंतांचें जिवीत वाचलें, नियाळलें आनी तातूंत ताका मेळ्ळें. सगल्या भाग्यवंतांनी आपल्या जिवितान देवाच्या उतराचेर नियाळून आपलें जिवीत बदल्लां, आपल्या जिविताची नवसरणी केल्या. देखून भाग्यवंत इनासान एका दिसाक सान फ्रांसीस शावेराक म्हणलें, कित्याक उपकारोत आख्खो संवसार
तुजे जाणवायेन तुवें जिखलो जाल्यार पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार. आनी हे ताची उतरां आयकून बागेवन फ्रांसीस सावेराच्या जिवितान एक कीन पेटली. आपल्या जिवितान सगलें ताणें सांडून दिलें आनी तो इंदियेक आपूण मिसोन्यार कसो हांगासर आयलो. आसियेच्या इंदियेच्या देसांत येवन ताणें आपलें जिवीत देवाच्या उतरां पोरमोणे जिवन सगले पोजेक जेसूची खिरीत बरी खबर परगटली आनी गोवाय कसो तो जालो आनी मेलो. बाबा भयणीनो, उसलीं जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटा आसतना आमच्याय जिवितांत जायते भाग्योंत आमकां मेळटात. पूण हे भाग्योंत आपल्या जिवितांत बरे तरेन जियेता आसतना आमी तांकां देवाच्या उतराचेर नियाळटा, देवाच्या उतराचे प्रमाणे आपलें जिवीत सारता तें आमी पळयता. आमच्याच गोंयांत आमी एक देवोत्सव करता, आमी जिबेचें देवोत्सव करता. आनी ह्या भाग्योंताक आमी व्हडो तो आमच्या जिवितांत एक व्हड भाग्योंत जाल्ल्या भाशेन एक व्हड भाग्योंत तो आसा, पूण आमच्या जिवितांत ताका उदीक म्हत्व आसा म्हूण उत्सुर्यांचो सांत हातून ताका आमी अशें म्हूण पाचारता. ताणें आपल्या जिवितांत देवाचें उतर बरे तरेन ताणें प्रवचन केलें, तें उच्चारलें, नियाळलें आनी 2 दिसाक आपले पोरचेक तांचें जिवीत बदलूंक ताणें तें आदार दिलें. ताका लागून देवान ताची जीब बाबा भयणीनो कुसयनासतना आजून पर्यंत आमचे मदें दवरली. ताका खिरीत भाशेन आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरांतल्यान नियाळटा आसतना अदीक आनी अदीक देवाचीं तत्वां मनशाक ताणें परगट केली. ह्या भाग्योंत ताणें आपल्या उतरांनी, आपल्या प्रवचनांत आनी मोगाच्या कोरन्या वरवीं जेसूक ते गोवाय जाले. पूण सगल्या ह्या वस्तूंनी ते करता आसतना देवाच्या उतराचेर ताणें खोल बावार्थ आपलो वाडयलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेले, देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटलें आनी हें जियोंक ताणें खिरीत आपल्या जिवितान एक प्रेरणा घेतली. आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या उतराचेर नियाळटा आसतना पयलें वाचप आमकां भाग्योंत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें मेळटा. गालिलियाचे एका धाकटुल्या गांवांत, गालिलियाचो हें आमी जाणाव पालस्तीन म्हणटात थंयसर जेरुसलेमांतल्यान तें उत्तरेक पडटा आनी एक धाकटुलो गांव गालिलियाचो. त्या गांवांत बाबा भयणीनो आसिरियेचो लोक ओन बावार्थ येवन रावताले आनी हो लोक थंयसर तांच्या संख्यान, जुदेवांच्या संख्यान चड जाल्लो. ओन बावार्थ्या मदें हेच आमचे जुदेव भाव जियेतना निराशी कशे जाले आनी असले वेळार इसायास प्रवादी तांकां ह्या राष्ट्रांच्या गालिलियांत पोजेक एक व्हड उजवाड पळयतलो म्हूण तांकां एक उमेद दिता, एक आश्वासन दिता. तो म्हणटा, तुमचे मदल्यांतल्यान एक उजवाड उपजतलो, तुमचे मदीं एक प्रवादी येतलो, एक मेस्सियस येतलो. आनी हे पोजेक निराशे जाल्ले पोजेक अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितांत बावार्थ कोचोवंक, बावार्थ जागोवंक आनी तांणी उमेदीन भरून आपल्या राष्ट्रांतल्यान सुरवंडार येतलो म्हूण तांकां तो भासायता. दुसरें वाचप आमी किरीत भाशेन बागेऊंत पावलून खोरीतकारांक बरयलेले चिठींतलें घेतलां. आनी बागेऊंत पावलो किरीत भाशेन देवाचें उतर कोरिंताचे पवीस सभेक आनी तिका स्थापूंक बाबा भयणीनो आपूण आपलें जिवीत खर्चिता. आनी अशें करता आसतना हे पवीस सभे मदें, कोरिंताचे पवीस सभे मदें फूट पडटा ती तो पळयता. आनी असले वेळार दुखाबरी जावन तो म्हणटा, तुमचे मदें चलता तें कितें? कित्याक तुमचे मदें कोण कोण हे भाशेन म्हणटा, हांव पावलूचो, हांव आपोलोचो, हांव केफासाचो, हांव क्रिस्ताचो. अशें तुमच्यान कशें म्हणूंक जाता? तो म्हणटा, कित्याक हांव तुमकां पवीस स्नान दिता तें म्हज्या नांवान दिना. हांव तुमकां जें पातकां भोगसूंक वा हांव तुमकां बाबा भयणीनो किरीत भाशेन हें पवीस स्नान दिवंक आयलां तें कोणें तरी म्हाका पाठयलां. आनी कोण तो? पावलूक तुमचे पासत खुर्सार किडावंक ना हें तो तांकां स्पश्टपणी सांगता. म्हणटकूच पवीस स्नान दिवंक
म्हाका क्रिस्तान पाठयला आनी शुभ वर्तमान परगटूंक त्याच जेजून म्हाका धाडला हे व्हडा खोरायेन हे पवित्र सभेक तो परगट्टा. म्हणटकूच तुमी क्रिस्ताची शक्ती जावंक जाय आसली. ती क्रिस्ताची शक्ती तुमी तुमच्या जिवितांत नपयत करतात आनी तुमी तुमचे मदें भेद घालतात. हांव पावलूचो, हांव केफासाचो, हांव आपोलोचो म्हणून तुमचे मदें वाद विवाद आसा. तुमचे मदें तुमी एकामेका मदें दुस्फोट घालूंक भोवल्यांत. हांव काँग्रेसाचो, हांव BJPचो, हांव आपाचो, हांव दुसऱ्या पक्षाचो, हे भाशेन आमी करता. ते भाशेन तुमी तुमचे पवित्र सभेन करतात. आनी हाका लागून तो म्हणटा, मनशाच्या जाणवायेच्या उतरांनी हांवें तुमकां देवाचें उतर परगटूंक ना, पूण क्रिस्तान म्हाका पाठयला देखून ही बरी खबर आनी शुभ वर्तमान तुमकां परगटूंक ना. म्हणटच क्रिस्ताची तुमी ताचेर तुमी बाबाट धरात आनी एकवटून रावात. शुभ वर्तमानान बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां मेळटा तें आदल्या ह्या शुभ वर्तमान गेल्या आयताराक आमी वाचलां. तातूंत आमकां मेळटा जुआं बातिस्त प्रवचन करतालो आनी प्रवचन करता आसतना हेरोद ताका तो तोंडार मारतालो, तूं जियेता तें जिवी सारकें न्हय, तूं तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय, म्हणटच तूं परदुवारपण करताय, सारकें ना तुजें. आनी हाका लागून हेरोद ताका सोयीक घेवन धरता, आपले दुवेचें आयको आनी ताका बाबा बोणकुणीन घालता. दुवेचें आपले आयकोता आनी किरीत भाशेन ताचें शीस तो कातुरता. पूण ताचे आदीं जुआवांक जशें बोणकुणीन घालतात तेन्ना बाबा भयणीनो, जेजू आपले हांगासर जाबोलोनाच्या आनी नेफ्तालीचे सीमेत दोर्या देगेर आसल्या काफारनावांत तो आपले प्रवचन सुरू करता. आनी प्रवचन आपलें सुरू करता आसतना आपली मिनिस्ट्री बाबा भयण्यो चालू करता आसतना अशें म्हणटा, जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी बाबा भयण्यो, इजायस प्रवाद्यान पयल्या वाचपांत आमी आयकलेलें, पयलें वाचप जालें, तुवें एक भासावणी केल्ली इजायस प्रवाद्यान की गालिलियांतान जाबुलोनाच्या आनी नेफ्तालीच्या गांव दोर्या देगेर वेत्या मार्गार जॉर्दान पेलतोळी राष्ट्रांची गालिलिया, तुवें काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक उजवाड तुमी देखतल्यात. वच तो उजवाड जेजू क्रिस्त. बाबा जी भासावणी 8 शेंकडे आदीं इजायस प्रवाद्यान केल्ली, ती भासावणी आतां पूर्ण जाता. इट इज फुलफिल्ड. आनी जेजू किरीत भाशेन जॉर्दान पेले तोडे उबो रावन गालिलिया तुयतान तो प्रवचन करता आनी लोकांक प्रवचन करता आसतना ही उतरां म्हणटा, जिवीत बदलात, सुर्गीचें राज लागीं पाव. आनी बाबा भयणो, असल्या वेळार कितें करता जाय जेजू? देवाचें उतर तो तांकां परगट्टा. आनी परगट्टा आसतना पयले सुवातेर सिमांव आनी आंद्रे ताच्या भावाक तो आपणें करता. आनी ते बाबा भयणो झाडां आपलीं शिंवताले, तुवें ते झाडां आपलीं साफ करताले. जेन्ना जेजूचें आपणें तांकां येता, देवाचें उतर तांच्या कानार साजता, आपलीं झाडां सोडटात आनी जेजूच्या फाटल्यान वतात. उपरांत आमकां मेळटा फुडें वचून दुसरे दोग भाव आसले, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, आनी आपल्या बापाय सांगात आपल्यो रांपणी शिंवताले. कोणें पळयलें? जेजून पळयलें आनी तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात. आनी रोखडेच आपल्या बापायक आनी आपली आसली गिरेस्तकाय ते सांडून जेजूच्या फाटल्यान वतात. बाबू न्हू, आयची तिनूय वाचपां आनी आयची सुरवातेक दिल्यात ती उदाहरणां तुका आनी म्हाका एक कारण आसा. देवाचें उतर एके पाजलेले तोरवारी सारकें. म्हणटकूच जेन्ना तें आमकां आयकूंक येता ताचेर आमी नियाळूंक गरज. जायते फावटी घडये देवाचें उतर दिसा दिसपोटी आमी जायते फावटी आयकता, पूण आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक खोलावंक आमी बेसारमाय करता. जिवीत आमचें शेळे मोळायेन आमी जियेता. वी लीव अ लायफ ऑफ इंडिफरन्स. आमकां कित्याक पडला?
जिवितान आमच्या घरांत कोणा लागीं बायबल आसा जायत आसतलो घरांत. फामिलींत आमी एक बायबल दवरता, पूण तो बायबल आल्तारा वयरूच आसा. केन्ना तरी आमी उगडला जाल्यार आमकां विचार करुया. हो बायबल आमकां मेळटा तेन्ना आमी बरे तरेन हो बायबल उगडून वाचूंक गरज. देवाच्या उतराचेर नियाळटा तेन्ना दर एक देवाचें उतर एका बियां सारकें, जूंय तें पडटा थंय तें किल्लोता. आमची ह्या जिवितान देव दर एकल्याची पर्वा करता, बेपर्वा करिना. म्हणटच आपलें उतर आमच्या काळजान तो घालता. हें उतर जेन्ना तो आमच्या काळजान घालता, अदीक गरज आमी ह्या उतराक फोड दिवंक, आमचो भावार्थ आमी जागृत करूंक, तो उदीक आनी उदीक खोलावंक. आमच्या ह्या घरांत जिविताचो प्रकाश, डेली फ्लॅश, आमच्या पावलांक उजवाड, बायबल डायरी आदी नेटाचेर आमी वॉट्सॅपाचेर देवाच्या उतराची आमकां जाणणी मेळटा. आमचे मदें कितलीं जाणां भाव भयणीनो ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटाव जाय. विचार आमकां करुया. प्रवचनाक ध्यान दियात, तुमचे दुसरे वावर करिनाकात. आमच्या जिवितान देवाचें उतर आमी नियाळटाव तेन्ना कितलीं जाणां आमी देवाच्या उतराचेर पात येताव जाय. कितलीं जाणां आमी म्हणटाव जाय देवाचें उतर म्हाका येता, हें देवाचें उतर म्हाका कितले पावटी घडीक जागयता जायत. हाव मेनी ऑफ अस रिस्पॉन्ड टू गॉड्स वर्ड. देव आमचे सोबें उलयता बाबा भयणीनो, आजून पर्यंत उलयता. तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता. पाद्रीचो शर्मावूच न्हय, हें देवाचें उतर आमी तुमकां स्पश्टपणी प्रवचनांतल्यान सांगता. जायते फावटी आमी आयकता, वी आर लिसनींग बट वी आर बिजी डुईंग समथींग एल्स. ध्यान मन आमचें आनी खंयसर. कित्याक देवाच्या उतराचेर नियाळूंक आमकां वेळ ना. We give less attention to God's word and we are busy with worldly affairs. We are busy with other things that we have to do. आज तुका आनी म्हाका देव विचार करता, म्हजो भावार्थ खोलावंक, in order to enlighten my faith, what do I do? How deep is my faith in the word of God? Have I ever read the Bible fully? Have I gone through any of the passages that Jesus has said in the Gospel of Matthew, Mark, Luke and John? Have I read the chapters that have been more and more vociferous in telling me Jivit bodlat surginche raj lagin paula? Do I really believe in the kingdom of God? तुका आनी म्हाका विचार. दुसरी वस्त बाबा विनोद, देवाचें उतर आमच्या कुटुंबाक एक बुन्याद. कित्याक आमची कुटुंबां सगळीं आल्ल्यांत. We don't have unity in our families. Why? Because we don't believe in the word of God. आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत भाव भयणीनो सारिना. आतांच हांव प्रवचन करतां, घरा वयतलीं तुमचे मदेंच दुस्फोट जातली. कित्याक दुसऱ्या वाचपान हांवें सांगलां, बागेवन पावलू कोरिंताचे पवित्र सभेक जागृताय दितात आनी म्हणटात, तुमी क्रिस्ताची, तुमी पावलूची न्हय, तुमी केफासाची न्हय, तुमी आपोलोची न्हय. यू आर नॉट बिलॉंगिंग टू अ ग्रूप, यू बिलॉंग टू क्रायस्ट. कितले फावटी घडीक आमी चिंताव गयाचेर. डू वी बिलॉंग टू द चर्च एट लार्ज? Do we think about it? खरेंच आमी आमच्या मनान वेता काय? Do we keep ourselves open to the promptings of the Holy Spirit? तिसरी वस्त भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां एकवटाची खुणा. It should have been a sign of unity for us. आमचे मदें दुस्फोट. We do not agree with one another. हांव प्रवचन करता जाल्यार तुमचे मतीन जायती चिंतना येतली. आतां फादर हे भाशेन सांगता, म्हजो शेजारी हे भाशेन करता, फादर म्हणटलो हे भाशेन करया, कित्याक जायना हे भाशेन. दॅट इज बिकॉज द डेव्हिल इज प्रॉम्प्टिंग अस टू डू वेरियस थिंग्स. And sometimes
we are led not by the Spirit of God, but by the other spirit. आमचे जिवीत आमी निहाळुया भाव भयणी, खंय पावलां? Where are we? Where are we proceeding? देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमी नियाळटना, let us reflect on today's word of God, because the disciples followed Jesus without even giving a thought about their future. म्हाका तर कोणें सांगत म्हजो पाटलाव कर, हांव चिंतलो म्हजें रूम बंद करूंक जाय, म्हजे लागीं कितें दुडू आसा जाल्यार कोणाकूय दिवंक जाय, उपरांत हांव येता पाटलाव कोत्ता तुजो. But the disciples never thought. They never thought about their security. आज आमी भाव भयणीनो आमची सुरक्षा सोदता. We search for our security. We search for things that will guarantee us our future. And of course, we are right to search for that. But who on earth carries all this security? आयज तुका आनी म्हाका जेजू आपल्या उतरांतल्यान जागयता. तुका आनी म्हाका जेजू म्हणटा, आपलें उतर तुमी नियाळात. We are so much worried about the worldly affairs, we forget the word of God. आज किरीत वाचन आमकां करपा मागुया. भाग्यवंतांची देख आमी घेवया. ताणें आपल्या जिवितान देवाचें उतर आमकां प्रवचनांतल्यान उच्चारून दिलें. मोगाच्या कोरण्यांनी आमकां दाखोड केलें. त्याच जेजून आमकां जिवीत बदलात सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हूण व्हडा उमेदीन आमकां हें देवाचें उतर परगोटलें. आपूण जियेलो, आमचे खातीर मेलो. आज तूं आनी हांव ह्याच देवाच्या उतराचे गवाय. Let us then always commit ourselves that we will live according to the word of God. आमच्यो कोरण्यो, आमची उतरां आनी दर दिसाक आमची पावलां देवाच्या उतराचेर आमी दर दिसाक चलूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबे रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेतान सल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची म्हूण सुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भोगतांचो एकतार, पातकेंचें भोगसोणी, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. आयचें स्तोत्र आमी वाचलां तेन्ना आमकां अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. स्तोत्राचो विस्वास आमचो विस्वास करून आमच्यो तोड्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरजो बापा मुखार आतां आमी दवरुया. जेजू सुर्गीच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगडटलो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी शुभ वर्तमानांत मेळटलो जिविताचो बोरवांसो आनी सुर्गीच्या राजाचीं तत्वां मुळें परतून परतून आपल्या खाला आसलोले पोरचेक परगटूंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक तिका उर्बा दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत वस्तल्या तरेतरेचो काळोख नपयत करून उदरगतीचो उजवाड फांकूंक तांकां
बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे. तुम्ही एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुमचे मोदें संपूर्ण एकवट वचूं. देवाचें उतर आमकां एकठायता आनी एकवटान सांबाळटा. तर आमी सगल्यांनी देवाचें उतर चितान आयकून वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी वेव्हारांत घालूंक एका काळजाची आनी मनाची जावन एकवट सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्तान म्हाका शुभ वर्तमान परगट करूंक धाडला. आमच्या धर्मपंथीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेलीं आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां आनी भावां भयणां वेगवेगळ्या मळांचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी शिकूंक बारी वावुरतात. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ ओगी रावया. आमच्यो खासगी बागडी, आमच्यो खासगी गोरचो बापा मुखार दवरुया. भोव मोगाळ बापा, जेसून स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान परगटलें आनी आमकां वाट दाखयली. देवाच्या उतराचो आमच्या काळजान मोग रोचूंक आनी तें जिवितान पाडून सर्गीच्या राजाचे व्हडते मोहिमेक वावरूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणे वेळार गीत घेवया. गिताचो अंक C38, पेज नंबर 44. C38. उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रोत्सोन जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सूर काडयन सुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कोत विनाशी स्वयंभाक तुवें तुजे उगडीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवून आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान हाडलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं खूद मनशान परतून जोडची. येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परचोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उद्देशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार.
तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvesporace navieta बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartatso good purgo tuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतेपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्याक ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कारणे पडूं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां दिवा दय करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आनी आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांगळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुबले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव व्हडत्या देण्यांत आमची खरी व्हडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगू. हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. देवाचे कृपेन काजार जाता किंग्सली ऑझी रॉड्रिगीस, पूत सेर्तोरियो रॉड्रिगीस आनी मॅगी कोसेसांव रिकार्दिना फेर्नांडीस रावता चिकालीम. लग्न जाता वानेसा अलिशा नोरोना, दू एंथनी नोरोना आनी सांतोलिना नोरोना रावता शोराव. ही तांची दुसरीची. देवाचे कृपेन काजार जाता सेड्रिक कुलासो, पूत पियेदाद कुलासो आनी जुआनिता वाज रावता दाबोली. लग्न जाता स्विझेल क्रूज, दू पेद्रू क्रूज आनी मारिया आगुस्तो वाज रावता सांगे. ही तांची पयलींची. हांचे मदें आडकोड आसल्यार तुमकां सांगून दिवं कायदो आसा. इगोजेच्यो कोडोवण्यो. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 18,010 रुपया. दाबोली कॉपेलान 540 रुपया सगळे मेळून 18,550 रुपया. फुडल्या आयताराक बोंपाड सायबिणीची परब 2 मिसां जातली. पयले मीस 6:30 वाजता ताची मांडाबूड करूंक लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD आनी दुसरे मीस 8:30 वाजता तें जावन आसा पोरबेचे मीस. ह्या मिसाक कॉफ्रारिया बोंपाड ही सगळी मांडाबोड सांबाळटली आनी ती तयारी करतली. तिसरे मीस 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांचे मीस आसचे ना. म्हणटच कोडोवनी तुमकां आदी फुडें करता. तिसरे मीस आसचे ना. येता त्या आयताराक फकत 2 मिसां. पयले मीस 6:30 वाजता आनी दुसरे पोरबेचे मीस 8:30 वाजता. पवीत संस्काराची बोसोण सदांचे परी आमी बुधवारा दिसाक सांजेची 7 वाजता 7 ते 8 आनी शुक्रारा दिसाक सकाळची 6:30 वाजता. म्हणटकूच जी कोण मिसाक येतात तांकां चोत्रायदोची शुक्रारा दिसा 6:30 वाजता जातली. आयताराचे सदांचे परी आमच्या इगोर्जेन ऑब्लिगेशन मीस सोनवाराक 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आमचे इगोर्जेन आनी 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन दाबोली कॉपेलान. बाबा भयणीनो, बोंपाड सायबिणीची नोवेनां सुरू आसात. सदांचे परी नोवेनाचे मीस सकाळच्या 7 वाजता जातली. ची मांडावळ करून कॉफ्रारिया सायबिणीची बोंपाड सायबिणीची कॉफ्रार आसा ती करतली. तुमच्या लग्नाची तयारी करता आसतना चोत्रायदोची आमची फिरगोज 8:30 ते 12:30 वाजता पर्यंत. जी कोण फुलां घालूंक सोदतात, डेकोरेशन करतात तांकां उक्ती आसतली. उपरांत आमी बंद दवरतले. मातशे चोत्रायदोची सांकिस्तांव तुमकां आख्खो दीस मेळचो ना. दुसरे सुवातेर मातशे नितळसाण सांबाळची. जायते फावटी म्हयन्याचे मीस जाता, वर्साचे मीस जाता, तुमी स्नॅक्स दितात. म्हाका दिसता स्नॅक्सूय दिवपाचें बंद केल्यार अदीक बरें. जायतीं कोपां, जायत्यो हेर तुमचीं बॉक्सां हांगासूय पातुरलेलीं आसात, शिवडायलेलीं आसात, ती मातशे तुमी चोत्रायदोची. कोणाक तर बायबल डायरी म्हज्या पावलांक वा आमच्या पावलांक उजवाड ही डायरी बायबल डायरी घेवची कशी आसा. 160 रुपया ताचें मोल. भाव भयणीनो, आमच्या घरांत व्हरून ही बायबल डायरी आमी वाचुया, ताचेर नियाळुया. जायते फावटी दुसऱ्याक आमी पयशे मोडटा. जायते पयशे 160 रुपया दिवपाक पिला संस्थेनी डायरी काडल्या. तुमी वचची म्हूण आमी मागता. PPCची एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिटींग विथ कॅट मेंबर्स चोत्रायदोची सगलीं कॅट मेंबर्स आनी PPCची वांगडी किरीत भाशेन 25 तारखेर 5:30 वाजता आमचे फिरगोजीन तांची जमात जातली. चोत्रायदोची 26 तारखेर आमचो रिपब्लीक डे म्हणटच 25 तारखेर सांजे 5:30 ते 6:30 वाजता बुधवारा दिसाक तांची जमात आसतली. समुदायाच्यो जमाती हे भाशेन 26 तारखेर सांत क्रूज आनी मिनीन जिजस समुदाय पेंटा फोंडवे पियेदाद डायस हाच्या घरांत. 26 तारखेर आवर लेडी ऑफ वानाकनी रेंद्राबाट 6 वाजता कायताना मारिया हाच्या घरांत. आनी किरीत भाशेन 27 तारखेर सेंट एन समुदाय माटवें दाबोलीं 6:30 वाजता सेलिना अब्रांश हाच्या घरांत. पंचायतीच्यो नोटीस्यो आसात 3. पयले सुवातेर 29 तारखेर तांची
ग्रामसभा आसतली 9:15 वाजता सुरू जातली 9:30 वाजता. कोण ना जाल्यार ते 10 वाजता मुखार चलयतले. रीड एंड कन्फर्म द प्रोसिडींग्स ऑफ द प्रिवियस ग्रामसभा मिटींग 16 तारखेर जाल्ली ताची. अप्रूव बजेट फॉर फायनान्शियल इयर आनी कितें आनी तुमचे प्रपोजल आसा जाल्यार ते डिस्कशन करतले म्हूण तुमकां कळीत करतात. तशेंच 26 तारखेर तांची थंयसर बाबा भयणीनो किरीत भाशेन झंडा फैरावपाचो आनी भोव करून अनफर्लिंग ऑफ द नॅशनल फ्लॅग आसतलो 26 तारखेर 8:15. उपरांत तुमचे GPDP प्लॅन विलेज पंचायत तो कितें आसा जाल्यार ते तुमकां दिवचे म्हूण ते तुवें मागतात अप्रूव. आयच्या दिसाक भाव भयण आमचे फाटल्या इगोर्जेच्या दारा लागीं आमचो साकिस्तांव तुमचे लागीं एक सिग्नेचर कॅम्पेनाक उबो रावतलो. आमी जाणा थंयसर जॉगर्स पार्क आसा वयर म्हणटच थंयसर कितें तरी चलता ते बांदकाम करतात विचारिनासतना करतात. लोकांक विचारूंक जाय कितेंय करता पोजेची वस्त म्हणटकूच इट इज अ पब्लीक थिंग. सरकार आपल्याक जाय ते भाशेन आपल्या मनांत येता ते भाशेन करता. तें बंद धरूंक ताणें सिग्नेचर कॅम्पेन केला आनी सिग्नेचर मागीर ते चिकालीम बायोडायवर्सिटी आसा तांचे कडेन दितले म्हूण ते सांगतात. म्हणटकूच थंयसर मनीस उबो आसतलो तुमी सिग्नेचर करचें म्हूण ते मागतात. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F21 पेज नंबर 95 F21.